मोगचनो आज जेजूच्या स्वर्गारोहणापेक्षा संदर्भी बाळोकमोरी बुजगजरा आम्ही एका काळजाची आणि एका मौनाची जाऊन काठी पडला चरित्रेन अमर उच्चात असल्या एका चारित्रिक गणितात साक्ष जाऊन हांगासर जमल्या. ह्या तळार दुसरे फावटी हे गणित जावन आसा. सुमार 60 वर्सां आदी मोंती फेस्ता दिसा तोवळचे विगार जनरल मोन्सिंजोर देवादीन विलियम लुईस बापानी 1960 इसवेन हांगासर बुन्यादी फातर दवरलो आणि आज फाटल्या थोड्या वर्सांनी आम्ही फिरगस घरांनी सोपलेले सोपण जारी जावची घडी आयल्या. ह्या चारित्रिक गणिताक साक्ष जावन आमचे मध्ये हजर आसात आमचे मंगळूर DSCचे निवृत्त बिस्प अधिक मानाधिक दोतोर लुईस पाउलसोस, तशेंच मुखेल सैरे जावन आमच्या सुरतकल वारडेचे विगारवार मानाधिक बाप ऑस्टिन फेरिस, तशेंच आमचे विगार मानाधिक बाप संतोष लोबो. कार्याचे मानाचे सैरे मानिस्त लॉरेन्स कुटिना इंजिनियर, मानिस्त रिचर्ड रॉड्रिगस कॉन्ट्रॅक्टर, तशेंच गवळीक परिषदेचे उपाध्यक्ष साविया मोंतेरो, कार्यदर्शी विविड डिसोजा आणि हांगासर जमल्या काठी पडला फिरगतीची देव प्रजा ह्या चारित्रिक गणिताक जमल्या तुमकां सर्व मोगाचो मानाचो स्वागत मागता. मोगाचेनो ह्या देव मंदिराच्या सुवातेर देवाची आशीर्वादा मागून नव्या इगर्ज बांधपाचे आशीर्वचन कार्य प्रार्थन गीताद्वारे आरंभ करतेले हांव. कॉयर पंगडाचो प्रार्थन गीत. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. देवा, तुवें तुझी पवित्र सभा धर्मदूतांच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडली आहे. जेजू ख्रिस्तच हिचो कोनशा फातर जायसो केलाय. तुझ्या नावानं जमलेली परजा भिरांतीन आणि मोगान तुका लोक दोन चलोवन दित अशें तुझे महिमेचे मंदिर कशें वाडोवन तुझ्या आदारान सर्गी सासान शहराक पावोवन दित. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. नव्या इगर्ज बांधपाच्या आशीर्वचन कार्याचे उक्तावण पिंत कातरच्या मरिफात करतेल्या. आयच्या कार्याचे मुखेल सैरे आमच्या वारडेचे विगारवार बहुमानाधिक बाप ऑस्टिन फेरिस हांचे लागीं हे कार्य चलोवन व्हरच्याक उलो दिता. ताळयांच्या आवाजान आमी तांकां अभिनंदन करूया. देव बरें करूं फादर तुमकां. देवा, तुझ्या पवित्रतायेन आमचो जो उत्साह भरला की तुझे नाव हर एका सुवातेर गाजता. आपल्या दानान आणि वावरान तुका एक मंदिर बांदच्याक ही सुवात तयार करूंक दिलेल्या
या तुझ्या भुरग्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. एका मोनान आणि एका काळजान हे काम आज ती आराम करतात. ती एक दीस तुझ्या देव मंदिरांत दैविक गुड संभ्रमंको आणि तामान असताना सर्गी तुका हगो जोगो पावोन दित क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. नव्या इगर्ज बांधपाचे अधिकृत रीतीन सुरुवात करच्या बुनियादी पत्राचे आशीर्वादन कार्याचे चारित्रिक गणित अधिक मानाधिक दोतोर लुईस पॉल सोज बाप सोलन वर्तले. सर्वांनी भक्तीपणान भाग घेवचे. प्रार्थूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, अवकार मरेतावन जल्मल्या तिच्या पुताक पर्वतातावन हाताने कातरूंक नातुल्लो प्रवादी आणि हालोंक जायना तसली बुन्याद म्हण धर्मदूत म्हणटात. ताच्या नांवान आज आमी दवरता त्या बुनादी पत्राचेर तुजो आशीर्वाद घाल. जाका तुवें सप्ताचो आरंभ आणि अंत म्हूण नेमलाय. ताका ह्या योजनेचो आरंभ वाडावळ आणि शेवट जायसो कर, जो जियेता आणि राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. Mugacunu angasar reli kasa पवित्र कुरिस आमच्या पावर्थाची बुनियाद. बाळोक मरियामची पात्रणू तिचे पिंतूर आसा आणि प्रिय देवाच्या आराधनाचे हातेर कोंत आसा. या आमी आमच्या पावर्थाची निशाणी जावन दवरता. सांगत आस अनेक रेली कसा जेजू आपल्या आपोस्तला सांगता निमाणे जबान करता. हांगासर जसं संभ्रमाचो संकेत जावन ही रेलीक हांव हांगासर दवरता. आता अधिकृत तरान खुर्साचेर सिमेंट घालची रीत सोलोन व्हरतले. जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरन हो पयलो फातर या बुन्यादींत आमी आतां दवरता. हांगा उबे जातेल्या देव मंदिरांत सर्व जण कृपा आणि पवित्र संस्कारांची सकत भोगून दित. तशेंच सर्वेस्पराक वर्णून दित आणि उलो मारून दित. या सुवातेर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांव स्थिर जावं आणि ताच्या नांवाक महिमा आणि पदवी लाभो शासनाच्या शासनाक. आमेन. मुगचुनो हांगासर आता गुरुकारांनी सांगता येऊन आता सांकेतिक कृपार रेलिकेक सिमेंट घालून इंजिनियर, कॉन्ट्रॅक्टर, गौळीक परिषदेचे उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आणि 16 वड्याच्या गुरकारांनी मुखार येऊचे. आणि 8 वर्ष आधी सोळचे विकास मानाधिक बाप देवाधीन पीटर नोरोनाच्या मुखेलपणात त्या काळात निर्गतगरांनी हातात हात देऊन इगात उभारल्या. आमच्या मालगड्यांचो उघडा सण परत त्याच मनोभावान हातात हात देऊन देव तेमचो उभार केल्या म्हणल्या बरोबरच्यान तो आमचो एकवट दाखयता.
बिल्डिंग कंपनीचे सध्या मुखार आहेत सकाळी मुखार आहेत बिल्डिंग कमिटीचे सदे सर्वांक प्रतिनिधित्व कर पयलो बुनियादी फातर आता पकरुल्या फोंड्यान दवरतले आम्ही तळयांच्या आवाजान सरपंच अभिनंदन करया दुसरो फातर गौरव भौगोलिक परिषदेचे मुखार सरचे भौगोलिक परिस्थितीच्या सांग्यांनी थंयसर दुसरो फातर दवरून हाताक हात दिवन मुखार सरचे उपरांत तिसरो पत्र दवरून संघ संस्थेचे अध्यक्ष आणि कार्यदर्शी आणि मुखार सरचे मुखार या दयेकर वेळ बी पाडी नका मुखार सेवा चौथो पत्र दवरून संयोजक आयोगाचे संयोजक प्लॉट संचालक आणि कार्यदर्शी आणि मुखार सरचे एका काळजाची आणि एका मनाची जाऊन हे देव केंद्र उभारलेल्या मूल्याचो संकेत जाऊन चड लोकांक प्रतिनिधित्व करून हे बुनियादी फातर दवरता बाळक पोरी तिची ससय आमकां मागून लढली म्हूण आमचे मागणे जावन आसा फातर दवरल्यानी पडत फाटी जातले संचालक संयोजक आणि कार्यदर्शी या आयोगांचो संयोजक सर संचालक आणि कार्यदर्शी आणि मुखार सर प्रमाणपत्र दवरचो आज बुनियादी गेल्ले हे काम यशस्वीपण पावली म्हणून आमचे मागणे जावन आसा आमकां मोगल बापा आमकां पवित्र स्नाना वरवीं एक पवित्र मंदिर जायशें केलां देखून तुजी वडवीक गायता आनी जांकां हें मंदिर बांदूंक आपणें दिलाय तांकां जाय तो आदार लाभाशें कर म्हूण आमी परता आमचेर तुज्या भुरग्यांचेर मोगाळ दिश्ट घाल ह्या नव्या देव मंदिराचो वावर आरंभ करूंक संतोशान आमी जमल्या
तुझे कृपेच्या आदारान आनी बळान सर्गीच्या सासान शहराक तूं आमकां हात धरून चलोवन व्हर म्हूण तुवें तुज्या लागीं मागता हांव अशें तुजें महिमेचें जिवें मंदिर हें जावं दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देबिणीचें गीत तू काळजाच्या माय मोयऱ्याची देव बरें करूं तुमकां. आतां जमल्ल्या सर्वांक स्वागत करूं मुखार येता फिरगत गोवळी परिशद उपाध्यक्ष मानेस्तीन सवया मोंतेरो. जे बरो दिसते तुमकां समजता आमचे सर फिरगसकरांचे सोपान आनी आशा जावन आसली. इकडे रावा, कोणी वचूं नाकात. कोणी वचूं नाकात रावा. आज तो दीस उदेला सर फिरगसकरांच्या सातारान आज पयले मेट जावन बुन्यादी घालून मुखार सरले आसता. ह्या सुवाळ्यार हांव स्वागत करूंक आशेता. आयचो हो संतोश बरें दीस फावो केल्ल्या धन्या देवाक तशेंच आमचे पात्रोन बाळक मरे काळजांतावन अर्गां पटयता. आमच्या या कार्याक आशीर्वाद करूंक आयिल्ल्या मुखार अधिक मनाधिक दोतोर लुईस पाउल सोज बापांक सर्वांचे नावी धनासो आनी मनासो स्वागत मागता. हांकां फुलासो तुरो दिवन स्वागत करूंक विनंती करता. आमचो मोगाळ बाप संतोष लोको मनाचे सैरे जावन आसच्या आमच्या मदर तेरेजा सुरक्षल वारड्याचे विगारवार मनाधिक बाप ऑस्टिन पीटर पेरीस हांकां सर्वच्या नावी मोगाचो स्वागत मागता. हांकां फुलासो तुरो दिवन मानेस्त थॉमस डिसोजान स्वागत करीचे म्हूण विनंती करता. सबार दिसांतून फिरगस लोकां सांगता हाताक हात घेवन सर कामान भागीदार जावन सर्वांक प्रोत्साह दिवन आमचे सोपान जारी केल्ल्या आमच्या मोगाळ विगार मनाधिक बाप संतोष लोबो हांकां काळजांतावन हांव स्वागत करता. हांकां फुलासो तुरो दिवन मानेस्त विल्फ्रेड फर्नांडीसान स्वागत करीचे म्हूण विनंती करता. या कार्याक मोगाचे सैरे जावन आयिल्ल्या इंजिनियर श्रीमान लॉरेन्स कुटिना हांकांय मोगाचो स्वागत. हांकां फुलांचो तुरो दिवन मानेस्त जेराल्ड डिसोजान स्वागत करीचे म्हूण विनंती करता. मनाचे सैरे जावन आयिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टर श्रीमान रिचर्ड रॉड्रिगस हांकांय मोगाचो स्वागत. हांकां फुलांचो तुरो दिवन मानेस्त एलियास सेल्डाना स्वागत करीचे म्हूण विनंती करता. वेदीर आशिल्ल्या फिरगस कार्यादर्शी विवेक डिसोजा पॉवेंताची वडील सिस्टर वर्जिनिया आयोगाचे संयोजक डेल्वी फर्नांडीस हांकां हांव मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच हांगासर आजार आशिल्ल्या सर फिरगसकारांचो गोळी परिशद संघांचो आर्थीक समिती संघांचो आनी बिल्डिंग कमिटी संघांचो एकच उतरान स्वागत मागता. परत एक फावटी समेस्तांक स्वागत. सर्वांक स्वागत केल्या. तुका देव बरें करूं. आतां कार्याचे उद्घाटक मुखेल सैरे विगारवार वो मनाधिक बाप ऑस्टिन पेरीस हांचे काम मोठो संदेश. मोगाच्या गोळी बापानो फिरगस विगार पद संतोष गोळी परिषद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोगाचो संचालक आणि हेर सर्व सांदे संस्थाचे सांदे वो वापर बायन अर्थपरीत रितीन सगळ्यांक मेतेर करना या बुन्यादी पत्राचे कार्य तुम्ही चलयला. तुमकां हांव शाबासकी पाठयता. बांदपाच्या वावरांती असो तुमचो संगात तुमचे दान आणि तुमचे मेतेरपण निरंतर एका काळजाचे एका मनाचे जावन दी. आज व्हडतो दीस जेजूच्या स्वर्गारोहणाचो दीस तो या मंदिरांत बेगीनच तें उबें जावन त्या सर्गी संतोशांत वांटेली जावचे भाग तुमकां समेस्तांक आनी आमकां हर एकल्याक सगळ्या पवित्र सभेक फावो जावन दी म्हणून हांव सगळ्यांच्या नांवान म्हज्या वैयक्तीक तशेंच म्हज्या वारड्याच्या सकल याजकाच्या तशेंच सरपंचीच्या नांवान
तुमकां बरें मागता देवाची आशिर्वादां तुमकां मागता मरयेचेर पातयेल्ली पर्जा सिरीन्स ती चलवल्ली ना कित्याक कस्ताचे भक्तीपण निरंतर ह्या वावरा खातीर तुमी करूंक हांव उलो दिता आनी तीच मोरी माय तुमच्या ह्या सर्व वावरांक आपल्या पुता कडेन मागोवन दिवन सर्व वावर बऱ्या तरान करूंक खंयचीच विघ्नां आनवारां नासतना तो बेगीन संपोवंक तुमकां तो फावो करतलो हें काम देवान योजीत केलां कित्याक म्हळ्यार जायत्या तेंपार इट वॉज अ फेल्ट नीड एक जायजय सासरी घर फाटल्या वर्सा 2-3 फावटी ताचे उपरांत पूण आज हो एक काळ हो एक संदर्भ दिला देवानच तो दिल्लो संदर्भ तो कायरोस तासो वेळ म्हणून तुम्ही आवडटान स्वीकार करून हो वावर करतना तुमच्या विचारात सांगाता हाताक हात दिवन सकट रितीन सहकार दिवं त्या संदर्भात तुमकां उलो दिता आनी म्हजी 2 उतरां अखेर करता देव बरें करूं आमकां फेरगतकारां उत्तेजनाची उतरां संदेश दिल्या विगाजराल तुमकां देव बरें करूं आता विकार बापा जावन 2 उतरां मगाचलो हांगासर सुरवात केल्लें काम आमी सगळ्यांनी हांगासर फातर दवरल्यात 5 फातर आसात आनी आमी सगळ्यांनी एकवटान वावर करतना थोड्याच तेंपांनी हें काम संपोवन हांगासर बरी मजबूत इगर्ज उबारूंक आमकां साध्य जातलें देखून तुमकां समेस्ताक हांव बरें मागता आसतना ह्या चारित्रीक गणितांत आमी सगळीं वांटेली जावन सांगाता मेळून ही इगर्ज उबारया तुमकां देव बरें करूं आता धन्यवाद पटोवंक मुखार येता गवळी परिषदेची कार्यदर्शी विवेक डिसोजा हांगासर आमचे सगळे असलेल्या अधिकमनाधिक दोतोर गोळी बापांक तशेंच तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा दयेकर बेगीन तुम्ही हॉलाक वयचे आनी बसतना दयेकर थंयसर आता इगर्ज तुम्ही थंयसर बसतना दयेकर एका बांकार एटलिस्ट 5 जाणां पण इकर लागी लागी करून बसा नातर दुसऱ्यांक कश्ट जाता समेस्तांक देव बरें करूं तुमच्या लागीं एक विनंती मुकली बसता म्हणजे